नमस्कार आणि योगकार तुमका परत एकदा गोंयकारपणाच्या जस्ट कॅज्युअल ह्या कार्यावळीत आज आमकां जॉईन जाता साळगांवचे आमदार बाब केदार नायक. आणि केदार नायक बाबाक एक आनंदाची गजाल काल मेळ्ळ्या. इज बिकम द GTDC चेअरपर्सन. 3 वर्सां नंतर CMन ताका चेअरमॅनशीप दिल्या. ही वॉज व्हायस चेअरमॅन ऑफ GSIDC अर्लियर. तर आज आमी तांकां आमच्या स्टुडियोन आपयला भासाभास करपा खातीर कशें दिसता ताका GTDC चेअरमॅन जातकूच, आनी हो जो पद तांकां मेळ्ळा तातूंत साळगांवची उदरगत कशी जातली हें विचारून घेवया. BJPन आनी काँग्रेसीन काम करप कशें दिसता आनी फुडें 2027 ताजे तकलेन कितें चल्लां तें सगळें आमी आज ताका विचारून घेवया. नमस्कार केदार बाब, आयलो म्हणून आभार तुजो. नमस्कार, थँक्यू सुरेश. या पयली गजाल म्हणजे कॉंग्रॅच्युलेशन, GTDC चेअरपर्सन, साळगांवचो आमदार तूं, म्हणजे म्हाजो स्वताच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो. सो कशें दिसता? वॉट इज युअर फर्स्ट रिएक्शन? बरी फिलींग आसा. लायक GSIDC म्हणून वायस चेअरमॅनशीप म्हाजे कडेन आशिल्ली आनी तितूनय म्हणजे कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागून ज्यो ज्यो गजाली लागताल्यो, म्हणजे एक व्हडलें आमी पिलेन एक व्हडलें प्रकल्प GSIDCच्या मार्फत घेवपाक हांव पावलो. आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हॉल नाशिल्लें. म्हणजे जर लग्नाक कोणाक हॉल जाय जावं एनी सेलिब्रेशन, जावं तो बर्थडे आसूं जावं कितें व्हडलें फंक्शन आसूं, जाल्यार सालिगांव मतदारसंघान अशें 1000 लोकांचें अशें हॉल खंयच ना. आमकां एक तर पणजे वचपाक जाय, नाजाल्यार आमकां एक तर पर्वरी वचपाक जाय, जावं आनी खंय दुसऱ्या म्हणजे म्हापशा सारक्या एरियान वचपाक जाय. पूण आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन अशें नाशिल्लें. सो एक व्हडलो प्रकल्प आमी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हाडलो. पिलेन पंचायत घर आनी कम्युनिटी हॉल AC हॉल फॉर अरावंड कॅपेसिटी जी 1000 लोकांची आसा. ते आमी ऑलरेडी काम सुरवात केलेलें आसा. तेजें इनॉग्रेशन फाटल्या दिसांनी आशिल्लें, पूण आमचे ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर भायर पडल्या कारणान आमकां हें फुडें व्हरचें पडलें. आनी पूण काम आमी हेजी सुरवात केलेली आसा, कित्याक बेगींतले बेगीन हो प्रकल्प कंप्लीट जावन आमच्या लोकांक लोकार्पण करपाची आमकां सामकी बेगींतले बेगीन म्हणजे घाई आसा आमकां ती मेळपाक लागून. आनी सेकेंड, तुवें म्हटलां तशें तुमी सालिगांव गांवचे रहिवासी, आनी सालिगांव सुद्दां पंचायत जी आसा ही सुद्दां आमी ऑलरेडी घेतलेली आसा. तेजो टेंडर फुडल्या एक 8 दिसां भितर तेजो टेंडर येतलो. थंय सुद्दां तुमी पयल्या आसतली ती पंचायत घर खूब पोन्नें आसा आनी ताका लागून थंय एक नवी बिल्डींग येवपाची गरज आशिल्ली. सो हो सुद्दां GSIDCच्या मार्फत आमी जवळ जवळ 300-350 लोकांचो एक बरो हॉल घेतला. सकयल म्हणजे मिटींग हॉल्स आनी सरपंचाक कॅबिन्स आनी वेरियस लोकांक लागून कितें बारीक ग्रामसभा आसूं जावं बारीक कितेंय करतले वेरियस त्या हितून इन्फ्रास्ट्रक्चरान आमी सगळ्यो केलेल्यो आसा. सो आमचो गांव म्हणून हे 2-3 व्हडले प्रकल्प कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयला. आनी गोंयभर तुमी पयलें आसतलें की GSIDCच्या मार्फत भरपूर प्रकल्प आयल्या. हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक तेन्नाय देव बरें करूं म्हणटालो की म्हाका ही ऑपॉर्च्युनिटी तेन्ना दिल्लेली आनी हेजो फायदो आमच्या साळगांव मतदारसंघाक सुद्दां भरपूर जालो. सो GSIDC वायस चेअरमॅनशीप आनी आतां GTDC चेअरमॅनशीप प्रमोशन म्हाका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान दिलेलें आसा. GTDCच्या मार्फत सुद्दां आमची कोस्टल एरिया आसल्या कारणान म्हणजे कोस्टल आमकां जर बेतीन रेस म्हापश्यान सुरवात जालें तो सगळो कोस्टल मांडोवी नदीच्या कटा वयल्यान सामकें सगळो तो कोस्टल एरिया आमकां लागता. सो ह्या सुद्दां एरियान आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक हेजो भरपूर फायदो जातलो. सालिगांव तुमी पळयला, सालिगांव सुद्दां तो आमी गेटवे म्हटल्यार जाता सगळे बिचार वचपाचो. सो थंय आमकां कितें ब्युटिफिकेशन जाय, आमचे टेंपल्स आसा, देवळां आसा, थंय आमकां कितें जाय, हें सगळें म्हाका दिसता आमकां GTDCच्या मार्फत आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक कामां करपाक मेळटली. तशेंच रिस्पॉन्सिबिलिटी फक्त सालिगांवचीच न्ही जाल्यार पुराय गोंयची आयज आसा. आमचे ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टर काल तुमी पळयलां आसतलें, ते येवन म्हाका तेंच्यांनी कॉंग्रॅच्युलेटूय केला आनी तेंच्या वांगडा काम करपाक फुडें म्हणजे गोंयाक टुरिजम वाडोवपाक लागून ज्यो ज्यो गजाली लागतल्यो त्यो आमी म्हाजो तांकां सदांच प्रतिसाद आसतलो. आनी टायलसली हांव सांगता जी रिस्पॉन्सिबिलिटी हांवें लायफान केन्नाय घेतल्या हांवें टायलसली तें हेका काम करपाचें हें केलां. सो हांव आमच्या ह्या GTDCकूय हांव न्याय दितलो आनी जाता तितले मॅक्झिमम कामां जी घडोवन येवंक शकता आमच्या गोंयाक लागून, म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागून, ती आमी बेगींतल्या बेगीन करतले. हें जाल्यार तुवें GSIDCन कामां घेतली, पूण एज अ GTDC चेअरमॅन तूं इट्स नॉट रेस्ट्रिक्टेड जस्ट टू युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी. तुका आतां आख्ख्या गोंयचे ट्युरिजमाचें तुका पळोवचें पडटलें. ऑफकोर्स
you are going to handle only the corporation, Corporation. not the ministry. But then again, अख्खे गोंयचे corporation is of entire Goa. So what are your priorities for that? हांवें चार्ज काल घेतलेलो आसा, पूण ऑफिशियली हांव मंडे ऑफिसान वतलो. आय मेट द ऑफिसर्स, आय मेट MD. तेंच्यांनी म्हाका मंडे ट्युजडे अप्रायज करतले आमच्या हितून स्कोप कितें आसा तो डेवलपमेंट जावं एज आय सेड टुरिजम आमचे बॅकबोन इकॉनॉमीचे गोंयचें. सो तेका लागून आमी कितें बरें करूंक शकता, इकॉनॉमी आमची टुरिजम सेक्टरान वाडोवपाक कितें आमी बरें काम करूंक शकता. सो आमच्या ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टराच्या वांगडा ज्यो ज्यो गजाली बऱ्यो आमच्या गोंयाक लागून घडोवंक म्हाका मेळटल्यो, कितें कितें आमच्या स्कोपान आसा तें पळोवन हांव डेफिनेटली म्हणजे दे वील अप्रायज मी ऑन मंडे ऑनवर्ड्स. सो कितें कितें ऑपॉर्च्युनिटी आसा त्यो सगळ्यो आमी हें करून गोंयाक लागून आनी म्हाज्या कन्स्टिट्युएन्सीक लागून आमी पुराय काम करता. केदार, लुकींग बॅक 2022 तुवें जो डिसिजन घेतलेलो, तुका दिसता आज तो इट इज सक्सेसफूल? कित्याक 3 वर्सां लागली CMाक तुका ती दिवपाक. पयलीं सुद्दां म्हाका वायस चेअरमॅनशीप दिलेली. हांवें सांगलां तशें की तितूनय कन्स्टिट्युएन्सीक लागून आनी गोंया राज्याक लागून सुद्दां भरपूर कामां करपाक म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी. एक नवें खातें जितून हांव पयलीं पंच सरपंच म्हणून हांवें काम केलेलें, बट GSIDCन येतकूच आनी एक स्टेप पुराय राज्याक लागून थंय काम करपाक मेळ्ळें. आनी आतां सुद्दां म्हाका एक 3 वर्सां सुद्दां जावं, पूण एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्या परतें चेअरमॅन म्हणून. आनी म्हाका दिसता एवरी एक स्टेप सोडून फुडें काम करपाची म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या बद्दल हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा. आनी GTDC तुमी जाणा आसतले एक बरें खातें, तितून सांगलां तशें हांवें गोंयाक आनी म्हाज्या कन्स्टिट्युएन्सीक लागून काम करपाक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली. इट इज अ न्यू बिगिनींग. म्हणजे एवरी हितून वायस चेअरमॅनाच्यान चेअरमॅनशिपार आयिल्लो आसा आनी ही ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका CMान दिली, कित्याक तांकां खबर आसतली की म्हाजे कडेन ती कॅपेबिलिटी आसा हँडल करपाची, ताकाच लागून तेंच्यांनी दिली आसतली. सो ताणें जी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्या ती हांवें सांगलां तशी विथ फूल डेडिकेशन हांव जी रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हाका दिल्या ती हांव पुराय करता. नो, म्हाजो क्वेश्चन आसलो तुका ती वॉज द डिसिजन 2022 Late काँग्रेसीन जालें. BJPन येवपाक, वॉज इट डू यू थिंक इट इज सक्सेसफूल टुडे? इट ओके वॉज अ ओके रायट ओके डिसिजन हय काय हय म्हणटा? अच्छा तें म्हणलेलें पळय. कितें जालेलें काँग्रेसीन जेन्ना आमी आशिल्ले कामां जावपाक आमची मातशी त्रास जाताली. सो फायनली फस्ट टायम MLA आशिल्लो आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भरपूर आशिल्ली तकलेचेर की कामां कशी फुडें व्हरतलो. कामां आसूं जावं आमचे भुरगे जे आसा, यूथ जे आसा, ते सुद्दां तेन्ना तुका काम करता तेंचे एक्सपेक्टेशन्स आसता की आमकां खंय तरी कामाक लागचें, आमी तांकां खंय तरी एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावचें. सो ह्यो सगळ्यो गजाली आनी फायनली आमची कन्स्टिट्युएन्सी म्हणून डेवलपमेंट करपाक लागून म्हाका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत म्हणून BJPन येवन भरपूर तेंच्यांनी म्हाका सहकार्य केलां, म्हाका भरपूर सपोर्ट केला. म्हणजे डेवलपमेंटल वर्क्स म्हाजे कन्स्टिट्युएन्सीन जावं ते सबस्टेशन आसूं 350 करोडाचें, जावं तो 15 MLD प्लांट आसूं 50 crores जावं गिरीन सदांच भरून उदक पडटालें तें तुमी पयलां आसतलें तें 52 crores. सो अशे व्हडले व्हडले प्रकल्प आतां हांवें मेन्शन केला ते आमचे हॉल, अंडरग्रावंड केबलींग जवळ जवळ 100 कोटी वयर अंडरग्रावंड केबलींग जालेलें आसा. वॉटर पायपलायनी आमच्यो सगळ्यो एक मेजर इशू आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन आशिल्लो. हे खुबशे इशू म्हाका BJPन येवन आनी सहकाराच्या सहमतीन आनी तेंच्या सपोर्टान हे खुबशे इशू म्हाका कंप्लीट करूंक म्हणजे बेसिकली सॉल्व डेव्हलपमेंट करपाक मेळ्ळें. सो म्हाका दिसता हांवें जे कितें डिसिजन घेतलेलें त्या टायमार म्हाज्या कन्स्टिट्युएन्सीक लागून तें सारकें आशिल्लें. कितें यू गॉट इलेक्टेड ऑन काँग्रेस टिकेट 2022? पयलीं तूं सदांच BJP आय नो यू फॉर अ लॉंग टायम. ताजे मागीर तूं BJPनूच आसलो, कट्टरूच BJP म्हणून जाता तुका. ताजे मागीर तूं 2022 काँग्रेसीन गेलो. सो विदीन 6-7 मंथ्स तूं परत BJPन आयलो. लोकांचे अशें म्हणणें आतां सोशल मिडियाचेर जेन्ना आतां तुमी 8 जाणांचीं नांवां घेत जाल्यार पयलीं लोक म्हणटा बिट्रेयर म्हणून. हाव डू यू फील? तुका कशें दिसता मागीर लोक जेन्ना सोशल मिडियाचेर असले कमेंट दिता बिट्रेयर आनी बॅकस्टॅबर आनी असले कमेंट, हाव डू यू फील? एकूच हांव क्लियर करता की जेन्ना आमची एक टीम आसा, आमी टुगेदर फॉर सालिगांव तेन्ना काम करताले. सो जेन्ना आमकां दिसलें की त्या टायमार दॅट पॉयंट ऑफ टायम 2022ची गजाल सांगता तुमकां
की आमचे कडेन अन्याय जाल्लो म्हणून. आनी फक्त म्हाकाच न्ही, जाल्यार आमची फूल टीम, हांव अनेकदां सांगता की फूल टिमीक आमकां अशें दिसलें की आमी इतलीं वर्सां जालीं आमी BJPक म्हणजे दीस रात काम हम्म. करताले, म्हणजे रक्ताचें उदक करून म्हणजे सांगता तें आमी काम करताले. सांगलां तशें हांवें बूथ अध्यक्ष म्हणून भार सांबाळिल्लो BJPन. बूथ अध्यक्ष जालो, युवा मोर्चा अध्यक्ष 9 वर्सां जालो, ते 3 टर्म जालो. मागीर जनरल सेक्रेटरी जालो सालिगांव म्हणून. आनी खुबशीं हांवें पदां BJPन सांबाळ्ळीं. आनी त्या पॉयंटार आमकां दिसलें की आमचेर अन्याय जाला. सो इट वॉज नॉट अ इंडिविज्युअल डिसिजन. म्हणजे काँग्रेसीन वचप, थंय टिकेट हें करप आनी तेंच्या टिकेटीचेर लडोवपाक हें सगळें म्हाजें एकट्याचें डिसिजन नाशिल्लें. जाल्यार आमची फूल टीम जी आसा त्या टिमीचें डिसिजन आशिल्लें. सो तें जावन आमी तें डिसिजन हांवें मानलें. म्हाका तेंच्यांनी सांगलें की आमी सगळे एकठांय रावन हें इलेक्शन लडोवया म्हणून. तुमी सगळे ते व्हिडियो आनी तुमी सगळे पळयलां आसतलें तेन्ना 2022ची गजाल, हांव जेन्ना तुमकां 2022 म्हणटा पळय तेन्ना. आनी फुडें वचून आमी इलेक्शन लडयलें, इलेक्शन जिखलें. पूण जेन्ना आमी BJPन सुद्दां आयले, तें सुद्दां म्हाजें इंडिविज्युअल एकट्याचें डिसिजन नाशिल्लें. म्हणजे खूब हेजेर विचार जाले, आमची टीम म्हणून विचार जाले. आमी खुबशे लोकांकूय विचारलें की कितें करुया, कितें जावया. जाल्यार हे सगळ्यांचे टिमाचें आमचें डिसिजन आशिल्लें की ना, की कन्स्टिट्युएन्सी जर फुडें व्हरतलो, काम जर करतलो जाल्यार आमकां BJPन वचचें पडटलें म्हणून. आनी काँग्रेसीन सुद्दां तो सपोर्ट मेळनाशिल्लो, कित्याक हांवें काँग्रेसीनूय काम केलां, BJPनूय काम केलां. तो सपोर्ट जो जाय आसलो तो तेन्ना थंय मेळनाशिल्लो काँग्रेसीन. आनी फायनली फॉर बेटरमेंट ऑफ माय कन्स्टिट्युएन्सी आनी इट वॉज अ युनायटेड डिसिजन, इट वॉज नॉट अ इंडिविज्युअल डिसिजन. सो तें आयज हांव तुमच्या पॉडकास्टाक फर्स्ट टायम उलयलां आनी हांव क्लियर करतां की आमची टीम टुगेदर फॉर सालिगांव म्हणून आसा, तेंच्यांनी आमी एक बसून हेजेर खूब विचार करून आमी डिसिजन घेतलेलें. आनी तेन्नाच हांव मागीर काँग्रेसीन हांवें सोडून BJPन पावल मारलें. तर तुका आतां लोक म्हणटात पळय, ऑपॉर्च्युनिस्ट असो म्हणटात. आय एम स्ट्रेसिंग ऑन दीस बिकॉज तुवें ऑपॉर्च्युनिस्ट असो तुका म्हणटा. कारण तूं टिकेट मेळोंक ना म्हणून BJPनसून काँग्रेसीन गेलो, मागीर थंय कांय कामां जायना म्हणून थंयच्यान परत BJPन येयलो. सो लोक अशें म्हणटा की ऑपॉर्च्युनिस्ट म्हणून तुका. कशें दिसता आतां 2027ची इलेक्शन येवपाचें आहा, लागींच पावला, एक 300-400 दिसूच उरले इलेक्शनाक. सो हाऊ डू यू फील 2027 आतां तुका लोकांचो प्रतिसाद कसो मेळटलो? ना, डेफिनेटली आमी लोकांक लागून काम केलां, लोकांक लागून डेव्हलपमेंट केलां. लोकांक कितलेशेच आमी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करून दिवंक शिकले, कितलेशेच जाणांची कामां जालीं. सो पॉझिटीव आमी आसा BJP टीम म्हणून आनी मंडळ म्हणून आनी ऑर्गनायझेशन म्हणून आमी भरपूर काम करता. म्हणजे आमी म्हाजें पर्सनली तूं हें करीत, म्हाका विसरात जाल्यार हांवें केन्नाच कोणाक वायट उतर दिवंक ना. हांवें केन्नाच खंयच्या तो म्हाका काम करूं नाजाल्यार तो म्हाज्या एगेन्स्ट काम करूं आशिल्लो. गेल्या इलेक्शनाक हांवें सगळ्यांक वेलकम केलां म्हाजे कडेन. खंयच्याय पंचायती मेंबरा कडेन वच, खंयच्याय सरपंचा कडेन वच, खंयच्याय कार्यकर्त्या कडेन वच, तुमी विचारा की अशें वायट उतर जावं केन्नाच कोणाक तोडून हांवें दिवंक ना. सो सदांच कितें आसा, लोकांचें कितें काम हांव म्हाजी एकूच मान्यता आशिल्ली की जेन्ना तूं जिखता, इलेक्शन जिखता, इलेक्शनाच्या पयलीं कितें आसूं, जेन्ना इलेक्शन जिखता जाल्यार त्या कन्स्टिट्युएन्सीन आसा तितलेय वोटर, आमचे हितून ऑलमोस्ट 29,000 वोटर आसा, हे सगळे लोक म्हाजे. आनी ह्या 29,000 लोकांकूय लागून हांवें काम करपाक जाय हे विचार घेवन हांव फुडें गेलेलो. आनी ताका लागून म्हाका कॉन्फिडन्स आसा की फुडें सुद्दां लोक आमच्या वांगडा आसा. खंयचें फंक्शन आसूं जावं कितेंय आसूं, आमी लोकांक पावता, लोकांक लागून आमी कामूय करता. सो लोक आमच्या वांगडा रावतले आनी 2027चें इलेक्शनूय आमी 100% आमी बऱ्या मार्जिनान जिखतले. तुवें आतां काँग्रेस आनी BJP दोनूय पार्टीन काम केलें. सो मोर टायम इन काँग्रेस, BJP देन इन काँग्रेस, आनी काँग्रेसीनूय रावलो तूं. हाऊ इज इट, वॉट इज दॅर अ डिफरन्स बिटवीन बोथ द पार्टीज, द फंक्शनींग बेसिकली? इज अ वास्ट डिफरन्स. म्हणजे हांव आतां जेन्ना उलयतां आनी आय विल गिव यू माय फ्रँक ओपिनियन, कित्याक हेजेर टिका जातलीच फाल्यां परवा, पूण आय विल गिव यू माय फ्रँक ओपिनियन. BJP ह्या ऑर्गनायझेशन जें आसा हें एकठांय जावन काम करता. हांवें जें पळयलां इतल्या वर्सां BJP आनी काँग्रेसीनूय रावन, आनी काँग्रेसीन जें ऑर्गनायझेशन आसा आनी काँग्रेसीन जे लिडर आसा तेंची 4 तोंडां 4 कडेन आसता. तेंचे भितर जे BJPन पळोवंक मेळटा, फायनली कितेंय जावं डिफरन्सीस सगळ्यांक आसताच. सगळ्यांचे मायंड्स डिफरंट आसता. सो ताका लागून विचार करपाची क्षमता सगळ्यांची दुसरी आसता, सगळ्यांचे विचार दुसरे आसता. पूण जेन्ना वेन इट कम्स टू पार्टी, म्हाका दिसता BJP हे सगळे सायडीन दवरून एकठांय जावन
पार्टीक लागून काम करता. पूण काँग्रेसीन हांवें खुबशे वर्कशॉप्स बीन अटेंड केल्लेले आनी तेन्ना आमकां पळोवंक येतालें की आमचे भितर MLAs जावं ना जाल्यार ते लिडर जावं म्हणजे थंय ग्रुपिजम चड आशिल्लें. सहमती एक कडेन ना, म्हणजे पार्टीक लागून सगळे सायडीन काडून काम करतलो एक कडेन येवन प्लॅटफॉर्माचेर, जाल्यार तें तशें म्हाका थंय दिसूंक ना जे BJPन आसा पळय तें. सो म्हाका दिसता हें जर काँग्रेसींतल्यान ते म्हणटा ते चार तोंडां चार कडेन जर आसना जाल्यार म्हाका दिसता काँग्रेस भरपूर एक बरी स्ट्रॉंग पार्टी म्हणून फुडें येवंक शकताली. पूण हो डिफरन्स आसा दोनी BJP आनी काँग्रेसा भितर की BJPन ऑर्गनायझेशन स्ट्रॉंग आसा आनी वेन इट कम्स टू पार्टी डिसिजन आनी पार्टी कितें वयरच्यान कितें सांगलें तुका की पार्टीच्या हितान आमकां काम करपाक जाय तशेंच काम जाता. पूण काँग्रेसीन तशें काम जायना आशिल्लें. सो दीस इज माय फ्रँक ओपिनियन समवें. You came from Congress to BJP, saying that development करपाक आतां तुवें आमकां सांगलें. सालिगांव इज अ हेरिटेज विलेज आनी आमी तूं जाणा तुवें गेटवे ऑफ ऑल द ट्युरिजम डेस्टिनेशन अशें म्हटलें. इट इज ऑल्सो ट्युरिजम कॉन्स्टिट्युएन्सी. तर दुसरी गजाल म्हणटा ते लास्ट फाटल्या एक वर्स आनी ताज्या आदल्या पावसान सुद्दां तुवें पयलें आसतलें की साळगांवान रोड, स्पेशली द पिलेन रोड एंड देन द पुलीस स्टेशन रोड, आणि दोज रोड्स वर इन रियली बॅड कंडिशन. आणि सध्या अजूनपासून सालिगांव पर्रा रोड जर पळयत तूं दॅट इज ऑल्सो इन अ बॅड पोजिशन. सो वाय इज दीस हॅपनिंग, वाय इज दीस, इतलो टायम कित्याक लागलो? सालिगांव म्हणजे स्टार्टिंगच्यान सांगता तुमकां आमच्या हितून इलेक्ट्रिसिटी लायटीचो व्हडलो इशू आसा आनी तो इशू रिजॉल्व करपाक जाय. आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन उदकाचो व्हडलो इशू आसा आनी तो इशू रिजॉल्व करूंक जाय. फाटल्या दिसांनी रेस मगस पिलेन निल्ला ह्या वाठारांत उदक कमी जाल्लें तेन्ना सगळे म्हणजे कोण एक्टिविस्ट आसूं जावं कोण आसूं भरपूर येवन ते आपआपले उलयताले, एगेन्स्ट उलयताले. पूण हो जर इशू जो आसा हो सुटावो जर करतलो तेका नवें म्हणजे वॉटर अवेलेबिलिटी करपाची गरज आसतली, तेका नवी पायपलायन घालपाची गरज आसतली. सो हो जो प्रकल्प आमी आयला एक रॉ वॉटर लायन फ्रॉम तिलारी टू कलांगूट थंय सम जाला आनी थंयच्यान ते पंप जाता पिलेन प्लेटोचेर. तेजी ऑलमोस्ट 1 मीटर वायड पायपलायन ती म्हणजे तिलारीच्यान हांगा हाडपाक आनी तो रोड खणून, कित्याक सालिगांव ऑलरेडी तो रोड नॅरो मातसो IDCचो पळयत जाल्यार. आनी कोण कोण खूब आपले आयडियाज दिता की एकदांच बंद करून तुमी कित्याक फोडूंक ना बीन काय म्हणून. बट टॅक्निकली इट वॉज नॉट पॉसिबल कित्याक एक लायनूच सगळो रोड काय खणूंक मेळना आसा तितलो. सो पयलीं थंय रॉ वॉटर ट्रिटमेंट रॉ वॉटराचें उदक येता तिलारीचें तें पयलीं आयलें. मागीर 15 MLD प्लांट जें जालें सो वॉटर ट्रीट जावन परतें लोकांक वचपाक जाय. थंय आनेकदां आमकां तो ट्रेंच मारचो पडलो, एक्सकवेशन करचें पडलें. आनी जो हांव आतांच सांगतालो की सबस्टेशन जें सालिगांव वयर प्लेटोर आयिल्लां जवळ जवळ 350 करोडाचें तें आतां सबस्टेशन येवन तेजो फायदो लोकांक जर जातलो जाल्यार ते केबल्स थंयच्यान लोकांक ट्रान्सफॉर्मरा कडेन वचपाची गरज आसा. सो ह्यो सगळ्यो गजाली करता आसतना आमकां 3 फावटीं तें एक्सकवेट करचें पडलें, 3 डिफरंट हितून. आनी एक वांगडाच करूंक मेळना कित्याक सगळ्यांचें हें दुसरें आसता. जर तूं पावर केबल्स म्हटलें जाल्यार तेका ट्रेंच जो आसा हेजे डेप्थ सुबेज आसता, तेका सँड कुशनिंग आसता, टॅक्निकल हें सांगता तेजे चड डीप वचपाक जाय. जावं वॉटर पायपलायन आसा ती तितले डीप ना, वयर आसपाक जाय. सो एकदांच करपाक पॉसिबल नाशिल्लें तें. सो हेका लागून 3 दुसऱ्या फावटी आमकां करचें पडलेलें. आनी हें करून सुद्दां तो रोड जावपाचो पूण ह्या फावटी मनसूनूय मातसो बेगीन लागलो. 15 दीस जर म्हाका पयलीं मेळ्ळ्यात ते मे म्हयन्यान जाल्यार हांव तो कंप्लीट करपाचो. पूण आतां तुमी जर बारीक पळोवंक गेल्यार मे, जून, जुलय, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर 6 म्हयने जालो पावस पडटा. आयज सुद्दां भायर आमी पळयत जाल्यार पावस पडटा आमकां दिसतलो. सो अशें पॉसिबल ना की पावसाच्या पयलीं काम कंप्लीट करपाक जाय आनी हितून कित्याक 4 नाल्यार 5 म्हयनेच मेळटा. सो जेन्ना जेन्ना आमकां वर्क ऑर्डर्स मेळटा हें काम कंप्लीट करपाची गरज आसता. आनी हें सगळें आमी लोकांच्या हितान काम केलां. ते सगळें आयज तुमी जर पळयलां मातशे लोकांक त्रास जाले पूण सगळ्यो पायपलायनी घालून जाल्यो, सगळे पावर केबल्स घालून जाले. आनी आयज एक लेयर आमी BMSचो ऑलरेडी घातलेलो आसा. सो रोड जे आसा हे सुरळीत जाले आतां. हेका फुडें वचून आनीक लेयर आसा तें हांव रावलां कित्याक रोड थोडे सिंक जावंक शकता कित्याक हेवी ट्रॅफिक त्या रोडान वता. सो तेका रावल्या. थोड्या दिसांनी आमी सेकंड लेयरूय घातलो. पूण सांगता आसतना स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट करता आसतना थोड्या लोकांक त्रास जातले. एक्सकवेशन करपाची गरज आसताच. सो तेका आनीक ऑप्शन ना. आनी सिन्स इट वॉज अ IDC रोड तेका थंय ट्रॅफिकूय चड आशिल्लें. सो हेका लागून आनी तो पिलेन आनी सालिगांव म्हापशा वचपाचो मेन रोड जातालो, शॉर्टकट तो. सो तेका लागून चडशे लोक थंय प्रिफर करताले.
पूण आयज जर तुमी पळोवंक गेल्यार तुमी त्याच गांवांत तुका खबर आसतली की आयज ते एक BM लेयर घालून म्हणजे रोड सारके टिपटॉप केल्या. ना पूण इतलो वेळ खूब 2 वर्सां लोक पडले थंय, कोणाचे हात मोडले, कोणाचे दोन- हांव तुका एक गजाल सांगता, स्वताचे म्हाजे फ्रेंड पडलेले आहा ते दत्ता देवळा कडेन आनी इट वॉज रियली बॅड. आनी लोक मागीर कितें जालें ते डायरेक्ट आमदाराचेरूच येता. लोक पळयना की PWDन केला, CMन केला, CM हॅड द पोर्टफोलिओ, पूण लोक CMक गाळ्यो घालनासले ते इट वॉज डायरेक्टली कमिंग टू. डेफिनेटली म्हणजे हांव ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता. आय विल नॉट शाय अवे. हांव म्हणूंक शकना की म्हाजेर आनी कोण आशिल्लो माजें काम न्ही ते PWDचें काम, म्हजें काम न्ही. इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. म्हाजी कन्स्टिट्युएन्सी जी हांव MLA थंय, तो म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी ती. पावसाक लागून थोडो लोकांक त्रास जातलो हेज्या बद्दल हांवें क्षमाय मागलेली आसा लोकां कडेन. कित्याक मातसो 15 दीस म्हाका जर मेळ्ळो जाल्यार मे म्हयन्यान म्हणजे जून स्टार्ट जावचे पयलीं तो रोड जावपाचो. पूण फॉर वॉट एवर रिजन्स शावर्स बेगीन आयले आनी आमी एक्चुली प्लांट रेडी दवरलेलो पूण तो प्लांट आमकां तेन्ना करूंक मेळूंक ना. सो हांवें सांगलां तशें आय विल नॉट शाय अवे. हांवें लोकांक जे ते कोणाक पडल्या जावं आनी कितें हांव तेंची माफी लोकां कडेन मागल्या. आनी ह्या तुमच्या पॉडकास्टाच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगता की मातसो थंय लोकांक त्रास जाले आनी हांव तेज्या बद्दल तुमचे कडेन क्षमाय मागता. पूण आयज जर तुमी पळोवंक गेलो रोड आमी परतो इंटॅक्ट केलेलो आसा. जर मायकल लोबो हो तुजो मेंटर आसलो आसा आसा आनी आसतलोय. आसतलो ओके. 2022 ताणें तुजी खूब मदत केल्या इलेक्शनाक एंड देन यू गॉट इलेक्टेड. तूं ताज्या पॅनलांतलो एक मनीस कसो आसलो. नाव अशी वाऱ्यार अशी खबर वता की मायकल आपल्या चल्याक सालिगांव बसोवंक सोदता आनी हाव इट इज गोइंग टू इफेक्ट यू, हॅज ही स्पोकन टू यू, अशें कितें इम्पॅक्ट जाता, तुजो रिएक्शन कितें त्या इशूवाचेर? तुवें सांगतानाच सांगलें की वाऱ्यार अशी गजाल आसा. म्हाका दिसता ती वाऱ्या वयलीच गजाल. तुमी सांगला तशें मायकल लोबो एक व्हडलो लिडर आनी बार्देजान म्हाका दिसता ताचो बरो होल्ड आसा. आनी ताजे हितूनच आमी गेल्या फावटी इलेक्शन लडयलां अंडर हीज मेंटरशीप म्हणटा तशें. आनी हीज एक्सपिरियन्स ताका म्हणटा तशें ती कन्स्टिट्युएन्सीची नाडी आसता ताका खबर आसा खंय खंय कितें तें. सो तो तेन्नाय म्हजो मेंटर आशिल्लो, आतांय आसा आनी हेजे फुडें आसतलो. सो त्यो वाऱ्या वयल्यो गजाली आसा त्यो आमी सायडीन काडुया. म्हाज्या आनी मायकल लोबोच्या मदीं कांयच ना. देर इज नो रिस्क. इट नेवर केन्नाच कोणूच खंयचोच मनीस जावन सांगचो ना की हांवें केन्ना कितें एक उतर एगेन्स्ट उलयलां तर एक उतर वायट उलयलां. हांव सदांच ताका अजून आमचो लिडरूच म्हणून धरता. आनी फुडल्या इलेक्शनाय ते फूल सपोर्ट 27च्या इलेक्शनाय तांचो म्हाका आशिर्वाद आसतलो आनी फूल सपोर्ट तेजो आसतलो, तेजो आसतलो आनी तेंच्या चल्याचोय आसतलो. मायकलाचो सपोर्ट आसतलो पूण बट देर आर स्पेक्युलेशन्स की खुबशे जाण पार्टी चेंज करपाचे आहा 2027 पयलीं. तूं आर यू गोइंग टू स्टे पुट इन BJP स्टील? डेफिनेट आल बी इन BJP. आफ्टर एक कॉर्पोरेशन मेळटकूच? ना आफ्टर न्ही. हांवें ह्या पार्टीन खूब वर्सां काम केलां आनी फॉर वॉट एवर रिजन्स तेन्ना हांवें सांगलां तुमकां की हांव एकटोच न्ही जाल्यार आमची फूल टिमूच तेन्ना आमचे सायडीन चल्लेली. सो हे सगळें आयज जाग्यार पडलेलें आसा आनी डेफिनेटली इन 27 वी वील बी वीथ BJP. देर आर ओपोनंट्स इन सालिगांव. खुबशे जाण, हांव नांवां घेयना तांची, खुबशे जाण आसात दे हॅव एक्यूज्ड यू ऑफ प्रमोटींग दीस एनवायरमेंटल डॅमेज, इलिगल कन्स्ट्रक्शन, स्पेशली इन रेश मागोस वेन यू वर सरपंच एंड नाव एज ए MLA ऑल्सो. ते म्हणटात की केदार इज प्रमोटींग ऑल दीस थिंग्स आनी स्पेशली लोकांक खबर ना की तो DLFाचो जो प्रोजेक्ट येतालो वयर तो केदार वॉज नोवेर एक्चुअली वेन इट हॅपन्ड. बट एज अ सरपंच डू यू थिंक इट केम अंडर यू? No, it started at least 2 terms before me, at least 10 years before. When I took charge as a sarpanch. खूब पयलींचो तो तुमकां जर हें करीत जाल्यार तो पयली प्रॉपर्टी जी आसा सुरेश परुलेकराची आनी तेंच्यांनी ती मागीर एक ब्लू मोर्फिन काय म्हणून एक तरी एक फॉर्माक विकलेली आनी तेंच्यांनी DLFाक विकलेली त्या टायमा वयले गजाली सांगता. आनी तेंचे कडेन लायसन्सीस बीन सगळे इंटॅक्ट आशिल्ले. आयज हांव सामकें आनीक जर ओपन करून तुमकां सांगीत, दे वर सपोज टू कम अप, दे हॅड लायसन्सीस, दे हॅड ऑलरेडी कन्स्ट्रक्टेड RCC वॉज ऑलमोस्ट जाल्लें तेंचें. तुमकां जाय जाल्यार हांव केन्नाय फोटो दाखयता, एरियल व्यू जर ते हेजो पळयत जाल्यार तुमकां कळटलो. आनी दे वर सपोज टू कम अप वीथ 650 अपार्टमेंट्स. हे 650 जेन्ना अपार्टमेंट्स येता तेन्ना गांवची डेमोग्राफी चेंज जाता. एक हितून 4 नाल्यार 5 लोक धरीत जाल्यार म्हाका दिसता 2600 लोक जाले, 4 लोक धरल्यार 650 अपार्टमेंट्सान. सो गांवची डेमोग्राफी त्या टायमार चेंज जाता
सो ते प्रोजेक्ट फुडें व्हरताले आनी तेच लायसनाचेर काम करताले. तेन्ना आमी तांकां सांगलें की तुमी हें करूं नाकात म्हणून. तुमचे कडेन लायसन्सीस आसा, तुमचे कडेन वॅलीड हें आसा. आनी हें सगळें आमी उलयता आसतना आमी सदांच म्हणटा की एनवायरमेंट डॅमेज हें तें. हांकां विकता ह्यो जमनी कोण आमचे गोंयकारूच. म्हणजे कोण तरी गोंयकारूच आसलो तांकां विकल्या, ते खंयच्यान आयले ना जाल्यार. म्हाज्या पयलीं आसूं ते, पूण हांव सांगता. आनी तेंचे कडेन वॅलीड लायसन्सीस तेन्नाच्यान चालूच आसा सगळे. आमी तांकां रिक्वेस्ट केली तेन्ना की हे 650 अपार्टमेंट्स तुमी हाडूं नाका. तुमी कितें तरी स्मॉल स्केलीर घेवन या. तो फायनली दे हॅव कम अप विथ म्हाका दिसता 50 काय 60 कितें विलांचे तेंच्यांनी आतां हें सुरवात केल्या. आनी तेय बीन हॉलिडे होम्स करतात ते. सो ताका लागून गांवचेर हेजो कांय इफेक्ट पडचो ना. आमची डेमोग्राफी तेजेर कांय चेंज जावची ना. सो तूं म्हाका जर सांगीत की हांव वचून तें स्टॉप कर, जाल्यार तेंचे कडेन वॅलीड जेन्ना लायसन्सीस आसा सगळे, ते हांव वचून ते स्टॉप करूंक शकना. म्हणजे कोर्टानूय खूब जाणां कोण कोण गेले हेंचे एगेन्स्ट. पूण ते फायनली जिखत आयिल्ले आसा कोर्ट. आतां न्ही, म्हणजे कंटिन्युअसली ओवर द इयर्स तेंचे एगेन्स्ट खूब जाणां कोर्टान गेलेले. एनवायरमेंट हितूनूय इश्यूज घेवन गेलेले. बट फायनली दे हॅव वॅलीड लायसन्सीस आनी दे आर कंटिन्यूइंग वीथ द प्रोजेक्ट. फक्त सांगता आसतना क्लियर करपाक की म्हाज्या टायमार येवंक नाशिल्ले ते खूब पयलीं आयिल्ले. कितें जस्ट नॉट अबाउट दॅट DLF प्रोजेक्ट आनी हें जर तूं पळयत जाल्यार केकदोळे आनी त्या सायडीन तूं वेऱ्या बिऱ्या पळोवशीत जाल्यार देर आर सो मेनी कन्स्ट्रक्शन्स कमींग अप रायट अक्रॉस द कोस्ट. तूं जर पळयत जाल्यार आनी लोक कितें म्हणटात दे आर ऑल वीथ द ब्लेसिंग्स ऑफ केदार. आर यू टेकिंग एनी एक्शन्स ऑन दीस? लेट मी क्लियर दीस. केकदोळे म्हाका दिसता कन्स्ट्रक्शन सगळ्याकून कमी येता. केकदोळेन व्हडलें कन्स्ट्रक्शन ना. पण बट If you compare- पेरिफेरी जर पळयत If you compare with any other coastal area in any part of Goa, आय कॅन म्हणजे हांव चॅलेंज करून सांगता की केकदोळीन तितलें कन्स्ट्रक्शन ना. सगळे तेंचे शोर बीन आसा ते पयलींचे कितें बिल्डिंगो आसा त्यो आसा. एक म्हणजे थोडे एक 5-10चे भितर फाटीं फुडें आसात. पूण अदरवायज ती सगळी कोस्टल एरिया तुमी एक गाडी घेवन सुद्दां केन्नाय आमी या थंय, ती सगळी इंटॅक्ट आसा. म्हणजे हें ना उरलेल्या हितून कितें जालां पळय, दर्या कडेन सामकें खणून CRZान काम आसा, वायलेशन सगळें आसा, तशें थंय केन्नाच जावंक आमी दिवंक ना. म्हाज्या टायमावयली पंचायत आसूं नाल्यार आतांची सुद्दां पंचायत आसूं. सो त्या हितून तितले थंय कन्स्ट्रक्शन फोर्टाच्या फुडें आसा त्यो फोर्टाच्या फुडें आसा ते हेजो प्रोजेक्ट. ते खूब जाणांक ते रॉंग हें आसा. ती वॉर कॉलेज, ती नेवीची बिल्डींग. सो तेन्ना येताले तेन्ना म्हाकाय खूब जाणांनी विचारलेलें. आमचे इनफॅक्ट आमचे मिनिस्टर्स सुद्दां थोडे आशिल्ले तेन्ना हेजो पर्पल फेस्ट चालू आसतना आमी मिरामार बिचार गेल्ले आनी तेंच्यांनी म्हाका क्वेश्चन केलेलें की कितें हें येता काय म्हणून. जाल्यार ती डिफेन्साची बिल्डींग आनी ती नेवीची वॉर कॉलेज. म्हणजे अशी वॉर कॉलेज आनी भारतान म्हणजे आमच्या देशान खंय ना. ती थंयच आमच्या INS मांडवीन ती वॉर कॉलेज हें केल्या. आनी आमी इनॉग्रेशनाक राजनाथ सिंगजी आयिल्ले थंय डिफेन्स मिनिस्टर आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हांवूय ते इनॉग्रेशनाक आशिल्लो. आनी तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें ही वॉर कॉलेज जी आसा ह्या वॉर कॉलेजीन फक्त म्हणजे इंडियेचेच न्ही जाल्यार US, UK तेंचे सुद्दां नेवी पर्सनल जे आसा ते येवन हांगा म्हणजे तेंच्यो आयडियाज ते हांगा शेअर करतले आनी आमी आमच्यो कितें आसा ते तेंचे कडेन शेअर करतले. भितर वॉर रूम्स बीन आसा, डिफरंट वॉर रूम्स आसा. ते इट इज अ बीग कॉलेज सारकी. आनी थंय टॅक्टिक्स हाव टू फायट अ वॉर हें सगळें त्या वॉर कॉलेजीन थंय शिकयतात. सो इट इज गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट आनी इट कम्स अंडर डिफेन्स मिनिस्ट्री सेंट्रल. कितें एक मदीं फोटो पळयल्लो हांवें सोशल मिडियाचेर पणजेच्यान कोणें फोटो काडलेलो एक्टिविस्टान सगळे तुवें तो DLF प्रोजेक्ट एंड ऑल द कन्स्ट्रक्शन दाखयले आनी दीस इज केदार्स कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणून. वॉट इज युअर रिएक्शन? आनीक कोणें तरी इट लुक्स लायक एन आयसोर एक्चुअली पळयत जाल्यार. आनीक कोणें तरी हें केलेलें की लायसन्स पयलींचे काडलेलें आनी लायसन्साचेर ते म्हाजी सायन आशिल्ली एज अ सरपंच म्हणून. सो ते सगळ्याक व्हायरल करताले आनी ते सांगताले की केदारान ह्या प्रोजेक्टाक लायसन्स दिला म्हणून. सो तशें नाशिल्लें तें. ताका लायसन्स पयलींचें तें रिन्यू करतालें लायसन्स. सो रिन्यू करता आसतना रिन्यूवल जेन्ना हांव सायन आसता ते रिन्यूवल सायन म्हणजे त्या टायमार त्या टायमार कोण चॅरीट आसता हेजी सायन आसता. सो हे सगळें कितें आसा तें ऑब्वियसली चालू आसतलें सिन्स आय एम अ पॉलिटिशियन आनी पॉलिटिकली म्हाजे रायवल्स आसतले. पूण सोशल मिडियाचेर जो क्रिटिसायज करता लोक आनी वॉट एवर हॅपन्स सम स्टेटमेंट्स येता ताजेर तुजें रिएक्शन कितें जे सोशल मिडियाचेर जाता तुजे अगेन्स्ट जो क्रिटिसिजम जाता तो? फायनली म्हाका अशें दिसता जर तुमी रेस मागच्या लोकांक विचारत म्हणजे त्या हितून हांवें भरपूर काम केलां जाल्यार थंयच्या स्थायीक लोकांक फॅक्ट्स एंड फिगर्स कितें म्हणटात ते तांकां सगळें खबर आसता. सोशल मिडियाचेर तूं कितलें हें केलें ट्रोल केलो तुका
जाल्यार आपले स्थायीक जे लोक आसता तांकां खबर आसता की हें कन्स्ट्रक्शन केन्ना आयलां, हेका लायसन्सां कोणेन दिल्या, खंय खंय कितें कितें आयलां. आनी म्हाका दिसता ते लोकांक जेन्ना खबर आसता तेन्ना कितलोय तुका ट्रोल करूं जावं कितें करूं तुवें तें नॅगेटीव हितून व्हरूंक फावना. कित्याक आपल्या लोकांक आपल्याचेर जर विश्वास आसा जाल्यार म्हाका दिसता हेज्याकून बरी गजाल आनी कांयच ना. तुजेर कोण व्हिडियो काडटलो, हांव सदांच सांगता की हांव मातसो शांत स्वभावान हांव पॉलिटिक्सान काम करतां. कितले कोण येवन तुजेर एगेन्स्ट उलयतलो आनी म्हाजें रिएक्शन पळयतलो, हांव केन्नाच रिएक्शन दिना. चडशें हांव 95% फाटी पूण एक तुवें रिएक्शन एकदांच दिलें. नाकाच्या वयर उदक गेलें काय मागीर एकदां दिवचें पडटा. म्हणून अदरवायज हांव केन्ना दिना. कित्याक आपलें कितें काम करता तें आपलें काम आसा तें आपले लोक फायनली तुका जिखोवन कोण हाडटा जाल्यार आपले वोटर हाडटा. सो आपल्या लोकांक लागून जें काम करता तें म्हाका तेंच्या बद्दल खबर आसा, तांकां म्हाज्या बद्दल खबर आसा. आनी तोच म्हाका दिसता म्हजो स्ट्रॉंग पॉयंट. कोण कितें उलयलो पळय, सगळ्यांक एस्पिरेशन पॉलिटिकल आसता. सो म्हाजेर टिका करपाचें हें तेंचें म्हणजे करूंकूच जाय हेंच्यांनी. पॉलिटिक्सान ते जर वयर येवंक जाय तेंच्यांनी म्हाजेर टिका करपाची गरजूच आसा आनी करूंकूय जाय एज दे हॅव एनी एस्पिरेशन. सो तें हांव सायडीन दवरून म्हाज्या लोकांक लागून हांव शांतपणान काम करीत आसा. म्हणजे डेवलपमेंट हांव शांतपणान करीत आसा. हांव सांगता तशें रिपोर्ट कार्ड जें आसा केन्नाय कितें कोण खूब जाणां उलयता की कितें डेवलपमेंट केलें दाखय म्हणून. आतांच कित्याक दाखोवं, अजून टायम आसा न्ही इलेक्शनाक. सो सगळें हांव कितें आमी डेवलपमेंट केलां, लोकांक लागून ह्युमन डेवलपमेंट कितें केलां हें आमी सगळे लोकांक दाखयता. हें सगळें जर सायडीन दवरात जाल्यार हांव आमच्या युथांक लागून आनी आमचो महिला वर्ग जो आसा, आमचे BJP महिला मोर्चा म्हणून भरपूर महिलांक लागून आमी काम करता. जावं ते मेडिकल कॅम्प आसूं, जावं काल आमी फुगडी स्पर्धा केले, आमी श्रावण मास म्हणून एक प्रोग्राम करता. तितून सगळीं म्हणजे जवळ जवळ गेल्या एका 3000 वयर कन्स्टिट्युएन्सीची बायलां तितून पार्टिसिपेट जाल्लीं. फूड कॉम्पिटिशन करता, डान्स कॉम्पिटिशन करता, म्युजिकल हें आसता तांकां सगळे प्लॅटफॉर्म दिता. पयर आमी दीप उत्सव केला, थंय फुगडी, रांगोळी कॉम्पिटिशनां, अशे विविधशे हितून आमच्या हितून एटलीस्ट वर्सान एवरी 2-2 म्हयन्यांनी एक व्हडलो प्रोग्राम आमी करीत आसता आमच्या बायलांक लागून, आमच्या युथाक लागून. सो डेवलपमेंट सायडीन दवरून, हेल्थ कॅम्प सायडीक दवरून, ह्युमन डेवलपमेंट सायडीक दवरून आमच्या लोकांक एक प्लॅटफॉर्म मेळचो, आमच्या लोकांचे भितर एक उत्साह आसचो. हेरिटेज फेस्टिवल आमी जेन्ना करता तेन्ना सगळे जे स्टॉल्स जे आसा हे आमी ते महिला ग्रूप आसा तांकां दिता. तितून 2 हें मेळटा, तांकां येवन एक थंय हेरिटेज फेस्टिवलाक तेंच्या भुरग्यांक घेवन फॅमिलीक घेवन एन्जॉय करूंक मेळटा. आनी सायमल्टेनियसली तेंचें कितें जेवण करून तें बरें बरें तांकां 3 दीस भरपूर सेल जाता. तुमकां खबर आसतली सालिगांव सुद्दां आमी हें दिता. आनी तितूनच तांकां कितें तरी पयशे आपली फॅमिली चलोवपाक मेळटा. तांकां हक्कान म्हणजे बायल मनशेक आपणें हे पयशे जोडले काम करून, हें तांकां एक बरें फिलिंग्स आसता. सो हें सगळें काम आमी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन करीत आसा आनी हें करता आसतना आमी तोंड धांपून काम करता. म्हणजे सगळे कडेन हें करून न्ही, ढोल वाजयत न्ही. सो हांव म्हणटा आसतना म्हाका म्हज्या लोकांचो कॉन्फिडन्स आसा आनी लोकांक म्हजो कॉन्फिडन्स आसा, तितलेंच म्हाका दिसता राजकारणांत पुरो आसता. सगळ्यांक अशें दिसता की केदार नायक म्हणटा तो चीफ मिनिस्टराचो सारको घट मनीस. म्हणजे केन्ना पळयतना खुबशे लोकांक अशें दिसता की CMा कडेन लागीं आसून सुद्दां कामां जायना. हांव खरेंच सांगता की चीफ मिनिस्टर म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन डेवलपमेंट करपाक लागून आनी हें आमचें हें आसा हें आतांच न्ही, म्हणजे हांव इलेक्शन रावच्या पयलीं सुद्दां म्हणजे गेलो सुद्दां टर्म आशिल्लो तेन्ना सुद्दां जेन्ना जेन्ना गरज लागतली सारकी तेन्ना CM सराक एक फोन केलो. हांव सरपंच आसतना जाल्यार त्या टायमार सुद्दां तो म्हाका दिसता म्हाका भरपूर हेल्प करतालो. आनी आतां हांव आमदार जावन सुद्दां डेवलपमेंट आसूं जावं आनी कसलेय इश्यू आसूं, जावं ते जॉब्सांचे आसूं नाजाल्यार आनी हेजे एम्प्लॉयमेंट जनरेशनाचे आसूं, जावं लोकल कितें तरी पेंडींग एकूच इश्यू ह्या दिसांनी चालू आशिल्लो की एक रिलिजियस हेजो जागो चुकून गव्हर्मेंट म्हणून चुकून लागला तो सगळे स्टडी करून केल्यान. तो जर परतो ते रिलिजियस हेका परतो दिवंक जाय जाल्यार म्हाका रेवन्यू डिपार्टमेंटाचो आनी CMाचो भरपूर हेल्प जाय. तें सुद्दां एक एग्जांपल म्हणून सांगता. तें सुद्दां करपाक लागून आमी इतल्या फास्ट तें फुडें व्हेला. आनी लोकांक हांव सांगपाचें मुद्दो म्हटल्यार लोकांक न्याय मेळपाक जो म्हाका सपोर्ट लागता तो म्हाका CM सपोर्ट करीत आसा. म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जें डेवलपमेंट लागता हेकाय म्हाका सपोर्ट एज अ PWD मिनिस्टर म्हणून आसूं, GSIDCचो चेअरमॅन म्हणून आसूं नाजाल्यार चीफ मिनिस्टर म्हणून आसूं, हे सगळ्या हितून म्हाका CM सराचो भरपूर सपोर्ट मेळटा. म्हज्या लोकांकूय हेजो भरपूर सपोर्ट मेळटा. सो ताका लागून हांव म्हणजे कामां जीं आमचीं आसा आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन मातशी स्पीड अप जाता आनी बऱ्या तरेन जाता. केदार नायकाचो तुमी पळयलो आसत जाल्यार ताचो शांत स्वभाव हो तेजो सगळ्यान व्हडलो वेपन. तो ही डजंट रिएक्ट टू एनीथींग.
एक्सेप्ट फॉर लास्ट 3-4 वर्सां जालीं हांवें एकूचदां ताजो एक रिएक्शन पळयलो, ताणें एक व्हिडिओचेर रिएक्शन दिलो तो. ह्या बद्दल ताजे कडेन उलोवपाक आमकां खूब कितें आसा, बट आमचे कडेन वेळेची मर्यादा आहा. ताकाय वचोंक जाय. ही इज नाव द चेअरमॅन ऑफ GTDC. ताजे कडेन खूब कामां आसात आनी आमी ताका हांगा स्टुडियोन आयलो म्हणून देव बरें करूं म्हणटा. वी विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हीज न्यू वॉट एवर पोझिशन ही इज गॉट. आनी असोच येयत राव. देव बरें करूं तुका. धन्यवाद. थँक्यू सूरज. आणि आय विल विश गोंयकारपण चॅनल, अनबायस्ड चॅनल, ज्यो बऱ्यो न्यूजी आमच्या गोंयाक लागून, आमच्या गोंयच्या जनतेक लागून हाडटा आनी बरें काम म्हाका सूरज आनी तेंची पुराय टीम गोंयकारपण म्हणून बरें काम करीत आसा. तांकांय ऑल द बेस्ट म्हणटा. फुडली तेंची वाटचाल आसूं, चॅनल म्हणून आसूं नाजाल्यार पॉडकास्ट म्हणून आसूं, ते भरपूर ग्रो जावं. हांव तांकां आनी एकदां बेस्ट विशीस दिता. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.